विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनलांत पदमाधुर्य हे कार्यक्रमांत एक नवो विचार घेवन हांव आयला. आमी मनशान वांचूंक जाल्यार आमकां गोतस आमकां श्वास काडच्याक वार जाय. कितलेंय वारें आमगेलें सुतल मेळटा जाल्यार तान जेतना उदक मात्र एका मुळा दाखून मेळचें. आमगेलें फूड दाखून आमगेलें चरित्रेंत पळयल्यार उदकाचे एक मुळाक आमी बांय म्हणटात. बांय वेल इंग्लिशान वेल आनी हांतो मराठींत पाणयाचे विहीर म्हणटा विहीर. आनी नन्नाय वेळ्ळम आतां अंतो केरळा आमगेलें मलयाळम जाल्यार इंग्लिशांत वेल म्हणून बारी चंद शब्द आसा. वेल म्हळ्यार बरें म्हणूय जाता, वेल वॉटर म्हळ्यार बारी चांग वॉटरय जाता, बांयचें उदक म्हणूय जाता. अशी पानी अनेक उदकाक शब्द ह्या पुराय आमगेले बांय म्हणलें एक रचने दाखून आमकां मेळटाले. आज आमगेला मस्त वेवस्था आसता. न्हंयंत दाखून पंप करून ते शुद्धीकरण करून ते पायपलायनांनी आज आमगेले शहराक पावता. घरा भितर टॅप घालून गेल्यार उदक येता. जाल्यार मनशाले आमी इतिहास पळयतना शतशतमानांत बांय म्हणलें एक उदकाचे सोर्स आशिल्ले. हे बांय कशें आसताले म्हळ्यार एक घराचे आंगणाचे बगलेन सामान्य जावन ईशान्य भागार एक फोंड. तो फोंड म्हळ्यार उरुटाच्या भितर उदक दिश्टी तसले एक वेवस्था. ताका बरी ना माती कोसळ ना तशी एक फातराचें बांदप आशिल्लें. तें बांदप वयर ते हाडून त्या मागीर एक दोर शे करताली आनी ते दोऱ्या बगलेन फुडलीं कालां जाल्यार दोनी रुखाचे खांब घालून ताजे वयर एक आड्डी बांदताली. आतां ताका सिमेंटाचे पिल्लर्स आनी करून वेवस्था विंगड वेवस्था करताची गट्टीची. हे आड्ड्याक एक गाडो म्हूण आसतालें. गाडो तेजे गाडी हे व्हील म्हळ्यार ते बांदून तातूंतल्यान आमी एक राज्य न्ही जाल्यार दोर म्हणून एक तातूंतल्यान वयल्यान सोण ते ताका एक कोंडी आसता तुदयेर. कोंडी आनी निसर कोंडी ते तुमी एक कळश्याचे गळ्याक बांदून बिगदून ताका हे गाड्या वयल्यान बांयक सोडचें. बांयक ते कळसो तांब्या कळसो आशिल्लो फुडें ಸ್ವಲ್ಪ जड आसा तो ओग्गी बुडतानी उदक ताजे भितर भरता. उदक भरताची आमी ते दोऱ्याक पाय दिवन एक ಸ್ವಲ್ಪ बल मेळटा पूण अशी अशी करून तांडून कळश्याक वयर हाडटाली. हे कळश्याक तांडितना आमी बारी एक जाग्रतेर तांडका. मस्त एक फोर्सार ताणल्यार तो कळसो धरलो थंय बगलेन ते हाका बांदपाक मारून ताका पोंक येताले. मस्त पोंक येयल्यार कळश्याचे एक आकारूची वायट जातालो. तशी असल एक संस्कृती हे उद्दा तांची आसता. उद्दा तांची एक भारी व्हड एक एक्सरसायज आमकां ते मेळटाले आनी सगळीं घरांत आशिल्लीं सान व्हडताय उदक तांडून घेवन रांदपाक की न्हांवच्याक की पुरा एक वेवस्था जाताली. हे हाका उदक खंय दाखून येतालें म्हळ्यार पावसाचें उदक बोईंत भितर वचून ते बंडे फातरा मद्यंत पुरा ते दास्तान जावन मागीर थंय दाखून हगूर झरये रुपार बांयक येताली. थोडे बांयत उदक मस्त भरून बारी सुलभ जातालें. एक 4-5 फिटार उदक आसचें आसा तें जाल्यार 30-40 फीट मुळांत आसचें आसा. तेन्ना काळोख दिसता थंय बांय आनी ते थोडे बांय उदक दिता दिता मागीर ते पोट्ट जावचें म्हूण आसा. ते मागीर उपयोग जातली बांय. हे बांयत आमी उदक मेळका जाल्यार समाची झर जावंक येता. आज बांय आमकां एक विसरची विचार जाला. तशें जाल्यार आमी वपास एक उडगास करचे खातीर बांय राज्जू गाडो दोरो असा पुरा शब्द मस्त कळसो आनी कोंडी
असल पुरो शब्द आमगेले भाशे दाखून आनी मुखारी ते क्रमेण नाश जावचे एक चान्सेस आसा. ही बांय आमगेले वैदीक क्रियेंत भारी पवित्र पात्र आसा. म्हळ्यार आमगेले फूड दाखून आमी ज्ञानी आमकां गोत्ता आसा उदकाक नसल्यार कसलेंय जायना म्हणून. त्या खातीर उदक दिवचे ते मुळाक आमी पूज करताय. बांयची पूज म्हळ्यार एक विशेश. आनी खंयचेय एक आमगेलें पवित्र कार्य असो भट आमी सुरवेक बांय दाखून एक पवित्र जाल्लें उदक घेवन येतालो. आनी एक जल्म जाल्यार ती आवस तिणें काम करचे फुडें ती बांयक आपोडचें म्हूण एक कार्यक्रम. ते एक जनपदी लोकवेद कार्यक्रम मस्त आमगेले लोकवेद कार्यक्रम बांयक संबंद आसा. बांयक आमी केळवळा सुत्तेताची असल पुरा मस्त. बांय म्हळ्यार आमगेले जिवनाडी लायफ लायन म्हूण म्हणयात. असल एक बांयचे सुंदर वेवस्था. थोडे फावटी आमकां एक दुरंत हाडची आसा. बांयक तूं उडकी मारची आत्महत्या करच्याक हे फूड दाखून एक आमकां एक ते दुरंताची जल्लाली आमकां दिसता. असले एक उदकाची सोर्स उदकाचें मूळ मनशाक जावंक गेल्ले एक जीव दिवचे एक आकर हाजे उडगास करताची. हे बांयक संबंद जाल्ले थोडे शब्दांक आमी उडगास करताची. आयचे पदमाधुरी कार्यक्रम हांगाक राबय.